सर्गीच्या जेवणार तुझ्या सोमिया उर्बेन आम्ही आल्या भक्ती मोगा तुका मी हसिता काळजान मोनाने जाव तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका मी भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्ततही मोगाच्या बाबांनो आणि बहिणीनो, सद्या काळाचो 25वो आयतार आणि आयच्या दिसा तुमच्या घराणीचो बसोन हे मिसाचें बलिदान मुक्तीपणी तुम्ही वांटो घेता आसतना सर्वेस्पराचो मोग आमी नियाळ्या. जावं पुरो ल्हानांक वा व्हडांक, बोऱ्यांक वा खोट्यांक एकाच मापान देवाचो मोग फावो जाता. सोमेश तांचेर एकच सूर्य कसो आपलो प्रकाश पंगता तशेंच देवाची काकूळट आनी ताचो मोग हर एकल्याकी पक्षपात करिनासतना तो फावो करता आनी चडीत करून चुकोवन गेल्ल्यांक निमाण्यांक तो आपणाची पयली आद्यता दिता आनी तांकां ताची काकूळट वर्त्या मापान दाखयता. त्याच देवाची काकूळट आनी ताचो मोग ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी अनुभव करया. तशेंच त्या मोगाक आमची प्रतिक्रिया जावन आमचे विश्वासी जिवीत ताका भेटोवन दिवया. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक फुडें सरता आसतना आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी देवा विरोध आनी पेल्याच्या मोगा विरोध आमी केल्ल्या सर पातकांचे मोक्षांनी आमी मागया. ताची काकूळट मागून घेवया. खालत्या काळजान सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदुदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून मनान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायत पापां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून संपादक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर, काकूळट कर. ख्रिस्ता काकूळट कर, काकूळट कर. ख्रिस्ता काकूळट कर, काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर, काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर, काकूळट कर. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून
आमी तुका वाखाणता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्ट मनीस आपली चिंतना सोडू. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी फाटी येवं, आमच्या देवाशी तो येवं, कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. देवाचें उतर हें, देवाचें ओडकार. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्ताक सर्वेस्पर लागींच आसा. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्ताक सर्वेस्पर लागींच आसा. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिन वाचता, सदां काल तुज्या नांवाची व्हडवी गाथा. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी बंदीवंत, अगणी तुजी व्हडवी कोणाच्या नाटापूंक जायत. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्ताक सर्वेस्पर लागींच आसा. सोमी दयाळांनी काकुळटार, सोंसणीकायन आनी प्रिती मोगान भरलोलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपले रचने ते खणवळायेन भरलेलो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्ताक सर्वेस्पर लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच नितीवंत,
सर्व आपल्या करण्यानी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्ता वै खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पोर लागीं सासा. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्ता सर्वेस्पोर लागीं सासा. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्ता सर्वेस्पोर लागीं आसा. सांत पावलून पिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वाचो वा ती मोरूंक क्रिस्ताक महिमा जातली. ही पातयणी म्हाका सदांच आसा. म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मोरचें म्हळ्यार फायदो. तरी पूण हांव जीव आसून जाल्यार कांय इल्लो प्रतिफळ फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राप जाता जाल्यार खंयचें विंचून काडचें म्हूण म्हाका कळना. निजाकी दोनीय कुशींनी हांव अडचतां. एक वाटेन हें जीवन संपोवंक आनी क्रिस्ता सांगता आसूंक हांव आशेतां आनी हें कितल्याकी चड बरें. पूण दुसरे वाटेन हांवें वाचून उरचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें. तुमची जिणी क्रिस्ताचे सुवार्थेक फावो जाल्ली जावं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझ्या पुताची उतरां चितान आयकोन तुमची काळजां उगड सर्वेस्पोरा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामान्य देवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गेचें राज्य अशें म्हणयत. एकलो धनी आपल्या दाका म्हळ्यांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हणो फांत्यार उठोवन भायर सरन गेलो. हर एकल्याक दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाका म्हळ्यांत तांकां कामाक धाडले. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें ऐकले. तुमी म्हज्या दाका म्हळ्यांत कामाक वसा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपारांच्या सोडुणे 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकी थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून ताणीं जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाका म्हळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मोळ्याचो धनी आपल्या मकदमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाणें तावन सुरू करून पयल्याक पर्यान दिवन वच. तोबळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयलें कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण ताणीं चिंतलें. पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक ₹1 नाणें.
तो घेवन दनयाक पुरपुरोन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ले आनी एक वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट्या वतांत पडोवन दीसभर घोडल्या जाल्यारय आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ दनयान तांचे मदले एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपलोय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलीच हांवें निमाणें कामाक धरलेल्या की दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें, वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता. अशें जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं, आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मातेवाच्या वांजनांतली ही ओपार आमी जायते फावटी आयकल्या आनी आयच्या दिसा परतून आमी आयकली. ही ओपार मातेवाच्या वांजलांत मात्र आमकां वाचूंक मेळटा. आनी ही ओपार जेजून आपल्या शिसांक सांगली म्हण तो मातेव बरयता. जेजूचे 12 जण शिस वेगवेगळ्या खालेतीचे जावन आसले. कोण एकलो मोगोर जाल्यार आनी एकलो सुंकागार, आनी एकलो अनेक खालेतीचो अनेकल्या वावरांत हेळिल्लो. अशें 12 जण 12 रितींनी विविध संगतींनी परिणत आसले जाल्यारय तांणी सगळ्यांनी सांगाता येवन सांगाता जियोवचें आनी सांगाता वावर करचो अशें जेजूची आशा आसली. पण सबार फावटी आमी आयकता तांचे मदेंच जायते फावटी वाद उठलो आसा. कोण पयलो, कोण निमाणो, कोण श्रेश्ठ, आनी कोण सोमयेच्या उजव्याक आनी बगल्याक दाव्याक बसता, अशें जायते फावटी तांचे मदें वाद चल्लो आसा. आनी एक फावटी जेजून पेद्रोन जेजू लागीं विचारलें आसा, आमी पळय पोरा सोड न्हू तुज्या सांगाता तुज्या फाटल्यान आयल्या हांव, तर आमकां कितें मेळटलें, आमकां कितें मुखार राखून आसा. आनी ह्या सगळ्या वादाक, ह्या सगळ्या तांच्या मदल्या थोड्या मनस्तापांक जाप जावं म्हणलें बरी ही ओपार आज जेजू तांच्या मुखार दवरता. ह्या ओपारीक जेजू विवरण दिना, दुसऱ्या सबार ओपारीक जेजू विवर दिता, तांकां समजयता. पूण ह्या ओपारीक कितेंच तो सडीत विवर दिवंक वचना. त्या देखून ही ओपार आमी वेगवेगळ्या रितीन वेगवेगळ्या संदर्भांनी आमी नियाळ करना असो संदेश आमी घेवंक जाता. पूण आयच्या दिसा दाखवा म्हळ्यांत पयलें वावराक आयिल्ल्या कामागारां विशयांत आमी नियाळ करया आनी तांचे तावन आमकां कितें लेसांव मेळटा तें आमी पळोवया. दनयान सकाळच्या पांत्यार वचून त्या आळांक आपयले आनी आपयता आसतना तांकां एका दिसा इतलीच मजुरी हांव दिता म्हणून सांगून आपयले. आनी ते आयले आनी सगळो दीस दनया खातीर तांणी काम केलें. इतल्या वताक कर्कट्या वताक ताणें काम केलें. आनी पाग दिवचो वेळ येता आसतना थंयसर कितें घडलें तें तांकां सोंसून व्हरूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार सांजेर 5 वरां रायिल्ल्यांक पयलें आपोवन तांकां मजुरी दिली. पोरन्यासुल्ल्यांत आमी देवाची एक विशेश कालेत पळयता. जे कोण निमाणे आसात तांकां ताणें प्रवादी जावन विसले. जे कोण निमाणे आसात तांकां राय जावन विसले. कायन आनी आबेल, कायन व्हडलो आनी दुसरो आसलो आबेल, पूण आबेलाची बली देवाक मानवली. उपरांत जाकोब आनी एसाव मलगडो आनी जाकोब निमाणो. तरी पूण बापायचें आशिर्वाद हिकमत्यानी म्हणले बरी जाकोबाक तें मेळशें केलें. आनी उपरांत सबार पूत आसले जाल्यार निमाणो जावन आसल्या दाविदाक विंसलो. आनी अशें देवाची दिश्ट सडावत जावन जे कोण निमाणे आसात तांचेर आसा म्हणून आमकां पोरन्यासुल्ल्यांत जायते उल्लेख पळोवंक मेळटात. कित्याक निमाणो? कारण इतलेंच, जे कोण विधेय जावंक तयार आसात, जे कोण निमाण्यांतले निमाणे आसात तांचेर चड देव दिश्ट दवरता आनी तांकां सोबिसता. कित्याक तांच्या मुखांतर जे कोण ह्या संवसारांत ते बळिश्ट न्हय
अस्कत म्हण चिंतात तसल्यांक विसरल्यान देवाक ताची महिमा तांच्या मुखार परगट करूंक सलीस जाता आनी तांकां तो विंचता. आनी अशें हांगासर ह्या ओपारींत आमकां पळोवंक मेळटा निमाणे आयिल्ल्यांक पयले आनी हें पयले आयिल्ल्यांक सोंसून व्हरूंक जावंक ना. देखून तांकां त्या धनयेचेर राग आयलो आनी हो अन्याय म्हणून ते ताच्या लागीं पुरपुरतात. आमी अशेंच करते आसल्या कित्याक म्हळ्यार आमी सगळो दीस चिंत्या एका लायनीर केंगी एका कामा खातीर राखून रावल्या. सुमार वेळ रावल्या उपरांत कोण एकलो अचानक येता आनी शीद मुखार वता. मुखार वचून लायनीर रावन ताचें काम करता जाल्यार फाटल्यान आसल्या हर एकल्या आमचें रिएक्शन खंडी जावन आमकां राग येता. आमी ताचेर उपराडता आनी ताका जाता तितलें पाटी येवंक आपयता. पूण हांगासर जाल्लें तशें न्हय. हांगासर चिंत्या आमी लायनीर आसां आनी कोणाकय आमकां एकल्याक अधिकारीच आपयता तूं हांगा ये म्हणून आपोवन ताचें काम करून दिता. तशें हांगासर घडटा देवच तांकां पयलें आपयता. हो धनीस तांकां पयलें आपयता. तर आमी कितें सांगूंक जाता? आमी कंप्लेंट करचें कोणा कडेन करूंक जायना. म्हळ्यार आमी हांगासर समजूंक जाय देवान वा त्या धनयान निमाण्यांक आपयलां जाल्यार ताची काकूळट कसली म्हळ्यार आमी समजूंक जाय. देवान निमाण्यांक पयलें वंस उबारल्या जाल्यार आमचें तें कितें उणेंपण आसा आमी कशें बदलूंक जाय आमची दिश्ट कशी बदलूंक जाय तें आमी शिकोवंक जाय. दुसऱ्यान पयलें आयिल्ल्या बाबरड्यांक राग आयिल्ल्याक आनी एक कारण कितें म्हळ्यार कशेंय निमाण्या आयिल्ल्यांक पयलें आपयलें सोडया पूण आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तांकां दिली. आमच्या जिवितांत घडचें आसा आमकां जें कितें बेसांवां मेळ्ळ्यांत देणी मेळ्ळ्यांत ताचे वन उणें कोणाक मेळ्ळ्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम आसना. पूण म्हजे बरीस आनी एकल्याक मेळ्ळ्यार कित्याक आमकां पटकाणी सुरू जाता. हांगासर तांकांय तांच्या लागीं आसलें सवाल तांकां ती अर्हता आसा गी तांकां आमकां मेळचे तितली मजुरी मेळचे तसली कांय अर्हता आसा गी. आमी 9 वरां सकाळीं काम सुरू केलां ताणें 5 वरां एकाच वरांचें काम केल्लें तर कित्याक अशें घडटा म्हणून तांचें सवाल. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हें आमी जोना प्रवादी सरी करयेत म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार जोना प्रवादीक निनिवेक वचोंक सांगलें पयलें तो आयकूंक ना पूण दुसरे फावटी तो गेलो जाल्यार ताणें सांगूंक जाय आसलें इतलेंच फकत 40 दीस उरल्यात तुमी तुमची जिणी बदला इतलें सांगून ताका फाटी येवंक. पूण तो तितलें सांगून एका रुखा मुळांत लिपोवन रावन राखून रावलो. तो खंडीस हांव जाणा आसलो देव निनिवेकारांक संपूर्ण तरान नाश करता आनी तो पळोवंक कशें येतलो. म्हळ्यार ताका पयल्या फावटी थंय वचोंक नाका आसलें. देवान ताका कश्टांनी बोळान व्हडले वरी व्हेल्लें ताचो राग तांचेर आसलो आनी म्हाका इतल्या कश्टान गेल्ल्या निनिवेकारांक तांच्या जिवितांनी नाश जावन वचा जें म्हणून ताच्या मतींत आसलें देखून राखून रावता. पूण देव बक्षिता आनी हें पळोवन निनिवेकारांक बचाव केल्ल्या देवाक तो म्हणटा हांव हें तूं करताय म्हूण जाणा आसलो. तूं राग करूंक सवकास पूण दया दाखोवंक उदार. आनी हांगासर ह्या निनिवेकाराक शुभ वार्ता परगट करूंक जाय आसलो हो प्रवादी चुकता. अशेंच हांगासर पयल्या आयिल्ल्या कामागारां परी तेय देवाची काकूळट नेणा आसतना ताचे विरोध पुरपुरंक सुरू करतात. मोगाच्या बाबा आनी भयणी ह्या ओपारी मुखांतर आमकां मेळचो संदेश इतलोच सर्गीचें राज म्हळ्यार आनी देव म्हळ्यार आमी चिंतले बरी न्हय. आमी ह्या संवसारांत पाळची न्हीत आनी सर्गीच्या राजाची न्हीत देवाची न्हीत ती एकच न्हय. आमी समजूंक शकना ताचो वांटो की आमी पयल्या वाचपांत आयकता विजय प्रवादी म्हणटा आमची वांटो आनी ताचो वांटो एकच न्हय. आमी कितें नीत म्हण चिंता ती नीत ताची न्हय. आमी कितें सूख म्हण चिंता ती ताची सूख ताच्या दिश्टीन ती सूख न्हय. पगार ताची काकूळट सर्व सुखी प्रास व्हरते. ताची दया सर्व आमच्या पातकां प्रास व्हरते. त्या देखून सर्गीच्या राजांत आमी कशीं आसूंक जाय. पयल्यान पयलें आमी समजूंक जाय हर एकल्याक आमकां ताच्या शेतांत काम करूंक आपयलां. पापा फ्रांसीस म्हणटा आत्तां जल्मल्ल्या भुरग्याक सयत एक मिसांव दिलां आनी त्या भुरग्या मुखांतर देवाची काकूळट ताची महिमा आनी ताची
ताचो मोग ताच्या आवय बापायक ह्या संवसाराक सदांच आसा म्हणून सांगचें तसलें तें एक मिसांव त्या भुरग्याक आसा. कांयच करूंक जायनासतना बेड्डार पडले एका पिडेस्ताक सयत एक मिसांव आसा. त्या देखून हर एकल्याक आमकां ताच्या शेतांत काम करूंक आपयलां आनी हर एकल्याक मजुरी खंडीत आसा. कोणायक मजुरी मेळना म्हणना, हर एकल्याक मजुरी मेळटा आनी ती एकाच बापान मेळटा आनी ती मजुरी आसा ससनाचें जिवीत. तांतूं कोणायकी तर करूंक जायना. पूण ह्या संवसारी कोण आमी देवाचे सेवक, आमी देवान मिसलेले, आमी देवाचे म्हणून हंकारान जियेतात जाल्यार, गर्वान जियेतात जाल्यार तांकां सर्गींच्या राजांत एक आजाप, एक विचित्र राखून आसतलें. कित्याक तो विंचता निमाण्यांक. जे कोण निमाणे जातात, लानविकायेचे जातात, तांकां तो विंचता म्हणून आयचो संदेश आमकां मेळटा. देखून शीस जाल्ल्या आमी हर एकल्यांनी आमकां खंयच्या शेतांत काम करूंक आपयलां तें काम विश्वासीपणान करचें. ही आमची पयली आद्यता आसूंक जाय. आनी दुसऱ्यान निमाण्यांतले निमाणे आमी जावंक सदांच प्रयत्न करूंक जाय. आनी निमाणे आमच्या कामाचेर न्हय, आमच्या वावराचेर न्हय, वा आमच्या वडपणाचेर न्हय, बगार देवाच्या काकुळतेचेर, ताच्या मोगाचेर आमी बरोवचो दवरून जियोंक शिकोवंक आसा. ही सर्व लिसांवां आमच्या जिवितांत घेवया आनी फुडें त्या सर्गीच्या राजांत आमकांय एक जागो मेळचें. आमी ह्या संवसारांत ताच्या काकुळतेचेर बरोवचो दवरून वावर करूंक मुखार सरया. एका निजा देवातय पवित्र सभेतय आमी आमचो बाबार्थ उसार सांगया. सतमंता देवाक, सर्वदुदार बाबाक, सर्ग आनी तुमच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र स्मोलो आमकां मर्यादान सरमलो पांच फल ताका ताणें कस सोंसले, ताका कुसार चडलो, तो बेरो आनी ताका केलो, तो मेल्ल्या मटेन देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो, सर्गात सोडलो, सर्वदुदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तें तांच्या मेल्ल्यांची मुक्ती करून गेलो. सतमंता पवित्र कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचे एकता, आत्म्याचे बक्षणे, कुडीचे जिवनपण, सचनाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या घडये आमी आसां थंयच आमचे हात जोडया, दोळे दंबया आनी प्रत्येक जावन सर्व आमच्या आनी पेल्यांच्या गरजां बसत ह्या घडये मागया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा, पवित्र सभेच्या मोनेऱ्यांनी देवाच्या उतरां सुंबोवंक आपले तबेन दिल्ल्या क्रिस्ती बाबार्थ्यांक परगट करच्या वावरांत आपणाक समर्पिताना तांचे ती काकुळचो स्पिरीत आनीक सडे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राचे उदरगते खातीर वावुरच्या मुखेल्यांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक, समाज सेवकांक तुजे कृपेन भर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेस्तांक मेळचो सवलत्यो लाभच्याक ताणें निस्वार्थ रितीन वावरूंक बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध संकश्टांक वळख जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सोमेस्त सांद्यांक नव्या बरवश्यान तूं भर. दिसपडतो ग्रास चडचें काम आमकां दी. अशें बाबार्थान आमचें कुटुंब बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवनी फुलोवन दित. घरांत मागणे सो बॉक्सांनी सुस्पेरीत सोडून दी आनी वडिलांनी आपणाक दिल्ली जबाबदारी कुटुंबांत व्हडा मोगान करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमो जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांनी आमच्या जिवितांत दिल्ल्या उतराक विधेय जावन जियोवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां बसोवंक ह्या घडये आमी मागया. सांगपुरो आमच्या कुटुंबांत, हांगासर गांवांत वा परगांवांत काम नासतना जायत्या संकश्टांनी बली जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत, कुटुंबाच्या सद्यां पासत ह्या घडये सर्वेस्पराचो आदार आनी तांकां मजत बेगीन मेळा अशें आमी मागया. विविध पिढे नेमती प्रत्येक जावन कोरोना वरवीं संकश्टाक वळख जाल्ल्या भाव भयणी पासत मागया.
मुगाळ बापा तुजी काकोळतो आमचेर सदांच आसूं आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आनी ह्या प्रत्येक संकश्टाच्या काळार हर एक रितीन आमी सोंसचे कश्ट आमच्या कुटुंबांत आमचें दूख तुका समर्पित हांव आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत तुजो आदार आमकां पावय खंयच्याय घडी आमी निराशी जायनासतना तुज्या काकुळतेचेर तुज्या आदाराचेर भरोसो दवरूंक आमकां कृपा दी त्या कृपेन सुद्दां चलोंक आमकां तुजो सांगात फाव कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Opungi Baba Undogo Vaso Wainda Ka Folaso Folamcha Vavraso Gultamcha Mogaso Opungi Baba Mo Kalzaso Serves por Deva Srusti Rasnara Bintay tuka undogo wanso Munshacha vavran kello pritu mendello Admik potion zatalo Opunge bapa undogo wanso Wainda ka folaso Folamcha vavraso, gultamcha mogaso, opunge bapa mo kalzanso. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे ती बदलोन जेजूच्या कोडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबरतान सत म्हणटा तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळाचो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतेचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्येतावन जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सुसोन सस्नाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavit, dळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय
ताका जय जय उर्सगी तुका जय जय उर्सगी तुका जय जय बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या चिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसप समर्पणची. तेच परेन जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sugot pergatoya Jesu melo Jesu जीवन सावा Jesu novia येगलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो डॉन ही सर्वणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पौल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजुकी वर्गा बराबर तिका प्रित्यमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी चेस्त रगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती सांजुजे तिचो पती घेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदरान शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगाता मेळून म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवा शानात्रेक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपणान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शिली संसाराचे पाप काडले आमची क्षमा कर
देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुवागी सम्या आमचे बदल्यांचे म्हाका पावना पूण देवतानच म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हण हांव पाती येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Cristaso mokto kosoto watapso Visron konak saito mi mernas lolo Cristaso mokto Kaune tavun kursa paryan moktane kello Moga so samskar tane moga namka dilo Cristaso mokto Somi kitlo hudat kakultiche bandar Sarvang ditadat buksum sada sayat Raktacho zari baraylo tane kursat आमचे पासो दिसरात मागता तो सरगार क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो विटमेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमचे असुक्केक लागून परतून परतून आमी पडता तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सडवणेचो फळ आमचे जिणयेंत चालीत आमी बगीचो आनी दाखयसो कर तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता देवाचे व्हड उपकार Krista संगी समकुया संसारां बरी खबर प्रगट्या सरलोका प्रीतीन शांतींची येव्या समाजां उतरान करणे साक्षेव्या क्रिस्त्रायात भाऊ भयणी परी एकवटान एक कुटुंब जावची येव्या एक कुटुंब जावची येव्या
आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रस परगट्या क्रिस्ताचे रस परगट्या मोगान सेवे स्वार्था विने जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या अनवरांनी समस्यांनी सोम्याचेर मारभर बसया सोम्याचेर मारभर बसया क्रिस्ता संगीत समकोया संसारान बरी खबर परगट्या सलोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजान उतरान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया मोगाळ पुत्रा सोबेन आमकां मरे आशीर्वाद दिव आमकां Băgând cursaci curvende, vram cam ce devam ce desmanele, ce putace în pătrătmece navi. Amen.